विधानसभा अधिवेशनात प्रायव्हेट मेंबर दिसाचो आस्पाव करचो नाजाल्यार प्रश्न मांडपा खातीर शुक्रारचो दीस तरी आमकां दिवचो ही मागणी घेवन विरोधी आमदारांनी मंगळारा राज्यपालाची भेट घेतली। विधानसभा सभापती हो विधानसभेचो कस्टोडियन असता, पूण तोच कामकाजाचे नेम पाळिना आनी विरोधकांचो आवाज दामूंक सोदता अशी कागाळ विरोधकांनी राज्यपालाकडेन केली। तशेंच राज्यपालाक प्रायव्हेट मेंबर दिसाचो 5 दिसाच्या अधिवेशनात आस्पाव करपी मागणीचे निवेदन दिले। हे विशीं राज्यपालान मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवन उपाय काडपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें। राज्यपालान सांगून लेगीत विधानसभा अधिवेशनात प्रायव्हेट मेंबर दिसाचो आस्पाव जायना जाल्यार गोंयचो सालाजार कोण हे गोंयांक बेगीनूच दिसतले अशी टिका ह्या वेळार विजयान केली। सगळ्यात इम्पॉर्टंट आनी जो मूळ मुद्दो म्हणटा तो की तो रूल 31 प्रायव्हेट मेंबर्स बिझनेस टेक्स प्रेसिडन्स ओवर इवन गव्हर्मेंट बिझनेस अशें जेन्ना आसा आनी जेन्ना गव्हर्नर माननीय गव्हर्नर एक आदवोगाद ताका लिगल पोजिशन खबर आहा, सो आमी थंय सांगला की जो रूल बूक स्पिकरान राखूंक जाय तो स्पिकरूच ताजें उल्लंघन करता। की जंय प्रायव्हेट मेंबर्स डे म्हणटा तो फ्रायडे आसता, फ्रायडेचे पयलीं तो सेशनूच काबार करता, अशें जावंक दिवं नाका। एक वाया मिडिया आमी ताका दिल्या लिस्ट लास्ट कॉम्प्रोमायज म्हणून की मंगळारा सुरवात कर आनी शुक्रार मेरेन तो दीस व्हर, हें आमी ताका दिल्लें आहा। म्हाका दिसता गव्हर्नर कन्विन्स जाला आनी गव्हर्नरान आमकां सांगलां की तो ताका आत्तांच आतां वतनाच ताका फोनार उलयतलो म्हणून। आतां आमी पळोवया इतलें सगळें इंटरवेन्शन जावन दर प्रेस्टीज इश्यू स्पीकर नाजाल्यार रुलींग पार्टी येदी व्हडली करता आनी लोकशायेची ताजे बरोबर हत्या जर ते करूंक सोदता जाल्यार गोंयचे जनतेक उघड जातलें। आज सालाजार कोण तो? We have explained to the Honorable Governor of the unconstitutional attitude of the Honorable Speaker. आणि जे म्हाका दिसता एक ब्लॅक डे इन डेमोक्रेसी आज जाल्या। We have explained in depth and asked him to intervene because he is the custodian of the house and the Honorable Governor is the guardian of the house. And there has to be a dialogue and they have to initiate it and it has to happen fast. जे आज स्पीकरान आज सांगला, it should not be a matter of ego. We are all here to resolve the differences and resolve the problems of the people. Goans should come first and there are burning issues. Our rights as MLAs should be protected. सगळे कडेन अशें करून केल्लें आय सरकारान की कोणाकूय एक वॉयस आउट करपाक म्हणटा सगळ्यांकूच जाम करून दवरल्या। But governor is going to speak to the speaker. He is going to make sure that he is going to enlighten him, giving his advice. जे भाशेन आज चोयल तुमी कितलेशे इश्यू आहा, सगळे इश्यू आमी आज प्रॉब्लमाच आहा। आनी हे नॉट ओन्ली अबाउट द असेंब्ली। आमी येता म्हणल्यार ब्रीज बंद आसा, ती ब्रीज आज चालू जावपाक जाय आशिल्ली पूण ती ब्रीज बंद आसा, टॅक्स पेराक पयशे जाय कितलेशे दीस जाल्यात। सो हे इश्यूज सगळे मांडटलो जाल्यार जरी तरी टायम जायो, प्रायवेट रेजोल्युशन घालपा जाय, मेंबर्स बील घालपा जाय। सो सगळो आमी मांडावळ गव्हर्नरा कडेन घायल्या। गव्हर्नर हॅज अंडरस्टूड व्हेरी क्लियरली अँड होपफुली गव्हर्नरा गेले स्पीकर आयकतलो आनी गव्हर्नरा गेले पूण आयकोन म्हाका दिसता हो तो टायम एक्सटेंड करतलो आनी टायम एक्सटेंड करपा मेळना जाल्यार एटलिस्ट टू स्टार्ट ऑन अ ट्युजडे अँड टू एंड ऑन द फ्रायडे। दॅट इज द लिस्ट वॉट वी हॅव आस्क्ड फॉर।